मोगाच्या वीक्षकांक विश्व कोंकणी लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओक मोगाचो स्वागत. हांव एडी सिकेर. आज हांव संतोश पावतां. म्हजे लागीं गोंयच्या नाटकां आनी रंगमंचा विशीं इल्ल्योश्यो गजाली करूंक, इल्लो उजवाड फांकोवंक आमचे सांगात आसा गोंयांत आयिल्लो एक विशेश देण्यावंत व्यक्ती. गोंयच्या कोंकणी रंगमंचाच्या नाटकांच्या वाडावळींत योगदान दिल्ले सबार आसात. तांचे पैकी एकलो आज म्हजे सामकार आसा. तो हाती ब्रश घेवन कॅनवसाचेर रंग रंगांनी खेळटा. लोकवेद, नृत्य, जागोर तशें हेर प्रकारांचें मिलन करून नाटकांद्वारे मंचेर रंग भरता. गोंयच्या डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चर हांचे तावन राज्य प्रशस्ती मेळिल्लो चित्रकलाकार, शिक्षक, नट, लेखक, रंगनिर्देशक तो आसा भोवमानेस्त श्रीधर कामत बांबोळकर. नमस्कार. तुमकां मंगळुराक तशें ह्या विश्व कोंकणी लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओक मोगाचो स्वागत. तुमचें स्वागत. हांवें तुमची वळख करून सांगलें. तुमी आसात चित्रकलाकार, शिक्षक, नट, लेखक, रंगनिर्देशक. आतां हांव विचारतां, तुमी कोण? म्हणजे आतां आमी पयल्यान पयलें तुमकांच तुमी कोण म्हूण लेखतात. आमी म्हणचे आसा हांव तो हो म्हणून, पूण भितरल्यान तुमी कोण? हांव बेजिकली मुळांत एक चित्रकार, कलाकार. नाटक करता म्हूण हांव रंगकर्मी, वय, थिएटर पर्सन. वय वय. आनी थिएटरांतली सगळीं हांगा वय हांव हाताळटां. म्हणजे रायट फ्रॉम रायटींग, वय, एडिटींग, डायरेक्टींग, एक्टींग, म्युजीक, मेकअप, कॉस्ट्यूम डिझायनींग, एवरीथींग इन वन. तुमी वय वय तुमी पूण मुळांत तुमी एक कलाकार. आमी चिंतपी आसा हांव कलाकार. स्पश्ट, क्लियर. वय, वेरी क्लियर. वय. आतां तुमी कलाकार आसात म्हणून तुमकां केन्ना कळ्ळें? कितें आसा, म्हजो गांव पळय आसा वय, तो सैमान नटिल्लो गांव. अंत्रूज महाल म्हणजे फोंडा तालुका. वय, अनंत उर्जीत म्हणजे शक्ती मेळटा तातूंतल्यान. आनी थंय निसर्ग, थंयची चर्चीस, थंयची देवळां, कपेलां, मशिदी, हातूंत ऑल 24 hours म्युजीक आसता, संगीत आसता. वय वय. तर संगीत आनी म्युजीक वय आनी कुळागरांतलो उदकांतलो नदयांचो खळखळ वय, तो म्हाका ल्हानपणा पासून प्रेरीत करपा आयलो. ओके. आनी म्हणजे ते हांव रावता ते मातयेंतूच संगीत आसा, दारातूच संगीत आसा. आनी ते सैमान आनी थंयच्या लोकांनी ते विशिश्ट प्रकारचे लोक कलाकार शिवाय ते ट्रेडिशनल लोक रावपी, वय, आदिवासी, वय, म्हूण तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवन हांव चित्रकलेक आनी सगळे कले कडेन. ल्हान आसतना म्हाका चिकट माती मेळ्ळी, जावं एक चॉक मेळ्ळो, क्रेयॉन्स मेळ्ळो, जाल्यार हांव ताजे जमनीर वणटीचेर चित्र पिटाळटालो. आनी घरची मनशां, गांवचे लोक पळोवन ल्हान भुरगे बी ते एप्रिशिएट करताले. तातूंत म्हाका आनी चड प्रेरणा मेळ्ळी. तशेंच म्हाका ल्हान आसतना एकदम शाळेक सुटी पडली, दिवाळेची, क्रिसमसाची, आनी मे म्हयन्याक सुटी पडली, समर सिजन, जाल्यार तेन्ना गांवच्या भुरग्यांक घेवन ती ल्हान नाटकां करप. आनी ताका पड्डे म्हणून बी खंयचे आवयलेर भयणीचे साडयो कापड. हय. आनी लायट ना न्ही दिसाचे, आनी मिशो म्हणून तो कापूस लावप, आनी हाज्यो कोळसाची मिशो ताणें हें करप. म्हणजे ल्हानपणांत म्हज्या आंगान ते कलागूण आशिल्ले. अर्थात म्हज्या फॅमिली कडल्यान आनी गांवच्या लोकां कडल्यान म्हाका प्रेरणा मेळ्ळी, प्रोत्साहन मेळ्ळें. म्हणटना हें कित्याक करता एप्रिसिएशन जालें. दॅट एप्रिसिएशन इज इम्पॉर्टंट. वय वय वय. आमकां आमच्या कलार कित्याक तसलें एप्रिसिएशन मेळचें उणें आसलें, कित्याक मार बरें शिकपाचें आनी करचें. आतां शिकपान तुमी कशें आसल्यात? इस्कॉलांत शिकप? इस्कॉलांत हांव नॉर्मल. ल्हान आसतना हांव फर्स्ट बी येतालो.
आय वॉज व्हेरी वीक इन मॅथ्स. म्हणजे बरेच चडशे आर्टिस्ट मॅथ्सा वीक, Maths वीक आपल्याकडे जमना तांचे, वय, त्या खातीर आमचे कडेन व्यवहार जमना, वय, पयशे करप जमना. वय, पूण हाजे कडेन आमी व्यवहारी प्रोफेशनल, कडेन कले कडेन. कलेकडे वय वय प्रोफेशनल वय वय वय. हांवें आयकलां की जे कवी आसात ते मॅथ्सांत हुशार असतात. हय हय. हांव वय हांव कशें म्हणून. पूण एनीवे आतां तुमी तुमचे इस्कॉल तुमचे ग्रॅज्युएशन केलें उपरांत तुमी शिक्षक जाल्यात. हय, हांवें BFA म्हणजे बॅचलर ऑफ फायन आर्ट, फायन आर्ट्सांत बॅचलर. ती हातूंतल्यान बॉम्बे युनिव्हर्सिटीची कला अकादेमीची गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट वय हातूंतल्यान BFA पास जालो आनी युनिव्हर्सिटीक हांव फर्स्ट आयलो. म्हणून म्हाका एक वर्साची फेलोशीप मेळ्ळी. वय आनी पद्मविभूषण लक्ष्मण पै हे म्हजे गुरू चित्रकलेंतले. चित्रकलेंत ते तुमी मुंबयांत गोंयांत युनिव्हर्सिटी एफिलिएटेड टू बॉम्बे युनिव्हर्सिटी. ओके तशें वय वय वय. पूण गोंयांत बरे तर इस्कॉल आशिल्ले आर्ट कॉलेज सामकें ग्रेट आशिल्ले. वय वय. सो म्हणटस तुमी कितलीं वर्सां शिक्षक जावन आशिल्ल्यात. हांव शिक्षक 33 वर्सां. ओ हय 33 years. 33 years. वय And I also used to teach कोंकणी. कोंकणी म्हजो एक इंट्रस्ट म्हणून. वय वय. आनी म्हाका दिसता त्या भुरग्यां मदें तुमी बरसतना हें करतना तुमची भितरली कला आनीकी तेच सांगता, म्हाका भुरग्यां कडेन काम करपाक चड आवडटा. ओके त्या खातीर चडशे चिल्ड्रन्स प्ले वय नाट्य हांवें खूब केलां. वय वय. हांव ताचे उपरांत मागीर ताका येवपाक जाय वय बाल. म्हणटकच हांव सिलेक्शन करतना इस्कॉलान वय तो बरो आर्टिस्ट ना, कोण कोण नाटकान काम करपाक आसा येयात, सगळ्या ग्रावंडार ओपन नात हे व्हरप. आनी तांकां जर एक्टींग करपाक कळना वय जाल्यार तांकां सेटींग करपाक लावप, करात कॉस्ट्यूम करात, खरेंच वय. कोण वाजयात घुमटां वाजयात. बरी बरी. हांव पळयलां तुमकां आमी गोंय आयले तेन्ना त्या भुरग्यांक सांगता ते ओडलो कितें म्हणटा ताका नगारी वय नगार म्हणटा. वय दोप घेवन तुमी तांचे ओडलो आयल्यात. वय वय बरी कितें म्हणटात थंड जाता. हय सामकें एस्थेटीक प्लेजर म्हणटात. वय वय वय. ब्रह्मानंद सहोदर. वय. आतां तुमी इस्कॉलांत आर्ट टीच केलें भुरग्यांक कोंकणी शिकयली. मागीर तुमी म्हाका दिसता फूल फ्लेज नाटकाक येयले त्या वेळार आसता. वय. आतां आमी नाटक म्हणटाना कितें आजकाल मस्त इशीन तशीन जाता. हो नाटक तो न्हय असो आसा जे तसो आसा जे म्हण. आतां तुमचे लागीं विचारचें नाटक म्हणजे कितें. नाटक आमी कितें म्हणटा भरतमुनीच्या नाट्यशास्त्रान ताका दृश्य श्राव्य काव्य म्हणलां. दृश्य श्राव्य काव्य काव्य म्हणजे तें दिसता, वय कानाक आयकुपा येता आनी तातूंत काव्य आसा म्हणजे डायलॉग आसा, स्टोरी आसा. वय. सो दॅट इज दृश्य श्राव्य. इट इज विज्युअल आर्ट, वय परफॉर्मिंग आर्ट, वय अँड इट इज टू बी हर्ड, वय लिसन. वय. सो आतां नाटक ते नाटक म्हूण जालें. आतां नाटकाचें काम कितें, नाटक कित्याक जाय. आतां आमी आयकलें वाय शूड यू रायट म्हणल्यार वय नाटक बेसिकली it is entertaining, but entertaining means not comedy. Not only comedy. Comedy आसपाक जाय, because it must. लायफ बाकीचे 9 रस आसात, करुण रस आसा, सगळे रस आसता 9 रस. म्हणून तुमी एक विचार करपाक लागो. विचार दिवपाक जाय. नाटक पळोवन प्रेक्षकान भायर वतना ताणें सतत विचार करपाक जाय. समथींग दे शूड गेट. वय ताच्यातून कितें तरी भायर येयचें. आमचो हांव चाफरात अशें नाटकान प्रभावीत जालो. आनी म्हणजे अशें नो कॉन्फ्लिक्ट नो ड्रामा. ताच्या नाटकान संघर्ष आसता म्हणजे कॉन्फ्लिक्ट. वय दोन विरुद्ध विशयांचेर ते विशयांचेर दोन कॅरेक्टरांचेर एक संघर्ष ताच्यातून कितें हांव सांगता. वय तातूंत रियलिजम आसपाक जाय. वय इट इज रियलिस्टीक. वय बट रियलिस्टीक म्हणजे तुमकां आतां खरो एक उजो दाखोवपाक जाय. वय फायर दाखोवपाक जाय. वय खरो फायर दाखोवप ना थंय. ना वय इट इज मेक बिलीव. वय प्रेक्षकांक सजेस्टीव. प्रेक्षकांक दिसपाक जाय कितें अरे वय खंयच बरें हांगा उजो पेट्टा वय. अशें आसता तें. आतां हांव ते कशें फाटी वेचां जाल्यार नाटक म्हणटा फाटी वेचां. आमकां आदीं नाटकान इल्लें काम केल्यार ताका पिशें म्हणटाले. समजलो एक कारण तातूंत दीस रात काम मात करचें आदाय नातलो. ओके. आतां तुमकां
रंगमंचाचे कित्याक तुमी संपूर्ण तातूंत मग्न जाल्ल्या बरी दिसता. तुमकां रंगमंचाच्या नात्या विशीं इल्लो उजवाड घालचो तर तुमचें नातें तुमकां हें नाटकांचें पिशें केन्ना लागलें? पिशी जायती असतात, व्यसनां जायती असतात. वय आमकां गोंयकाराक नाट्य पिशे म्हणटात. ओके. नाट्य पिशे म्हणून रस्त्यार भोंवता ते पिशे न्ही, ते बरे पिशे. बरें पिशें. आमी पिशे आशिल्ल्यांक नाटकांतल्यान शाणे करपाक जाय. कळ्ळें तुमकां? नाटकांतल्यान शाणे करपाक वय वय वय. आनी नाटक म्हणजे आनीक सांगता तुका व्याख्या. ओके. नाटक मीन्स संगम. जशे 3 नदयो एकठांय येवन मेळटा आनी तो आमी पवित्र हॉली प्लेस म्हणटात. वय 3 नदी मेळटा. वय वय. तशेंच हांगा सगळे तरेच्यो कला येवन एकठांय मेळटात. वय. थंय लिटरेचर आसा, वय. थंय डान्स आसा, म्युजीक आसा, उदक सांगिल्ले प्रमाणे. वय. थंय हें आसा, स्कल्पचर आसा, वय. आर्किटेक्चर आसा. सो ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स आर एक्झिस्टींग. वय. आनी थंयतल्यान तें भायर म्हणजे तें एक बारीस दैवीक म्हणून सांगूंक जाता. एक्झॅक्टली स्पिरिच्युअल. वय. आनी आतां तुमी सांगलें की हे न्हंयचे जुळजुळे ते हे तुमकां प्रेरीत करता. हय. पूण नाटकांचो प्रभाव तुमचेर कोणाचो प्रभाव? आय मीन कोण ना, तुमकां? पयलीं गांवचीं नाटकां, वय खास करून जागर, वय तियात्र विजय जाताले, ताचो प्रभाव आशिल्लोच. वय पूण जेन्ना म्हाका मॅच्युरिटी आयली, वय म्हगेलें खूब रिडींग जालें, हांवें निसर्ग वाचलो आनी मनशां वाचलीं. मनशां वाचप गरजेचें. इम्पॉर्टंट. वय वय नेचर वाचलो तर मनशां वाचलो. वय मनशां वाचप म्हणजे लोकांक दिसता की मनशां कितें अशें वाचपाचें न्ही. यू स्टडी देअर कॅरेक्टर्स, वय ते कशे दिसतात, कशें तांचे गेस्चर्स, तांचे मुवमेंट, वय कळ्ळें, वय तांची हेअर स्टायल, वय द क्लोज ते वय. वेअर, तें पळयतकच तांचे मुवमेंट चलता कशें. सरची रीती आनी एवरी ह्युमन बीइंग इज युनिक, अदिती म्हणटात. वय वय पूण हें पळयतकच ते कॅरेक्टर स्क्रिप्टा प्रमाणे खंय घालूं येता. नॉट कॉपी, नॉट इमिटेशन. वय वय. पूण स्क्रिप्ट गरजेचें. शेवटी आर्ट म्हणजे इमिटेशन आसात, वय पूण जशाचेच न्ही. आर्ट इज रियली एक्सप्रेशन. वय इट इज क्रिएशन मोर दॅन एक्सप्रेशन. वय वय वय. मागीर आतां हें तुमकां इन्स्पायर केलें, हें तुमचेर प्रभाव असो पडलो. हय पूण आमी म्हणजे आसा की आमी आतां संगीत शिकतना हो आमचो गुरू, हय आमी आनी कितें शिकतना हो हय आतां नाटकांत हय. तुमचो गुरू म्हूण तुमी कोण पळय, लेखता? हांव आतां आमच्या गांवांत जी ट्रेडिशनल उत्सवी रंगभुमी म्हूण आसता, वय. फेस्टिवल थिएटर, फेस्टिवल. तातूंत एक नरहरी वळवयकार म्हूण आशिल्ले. नरहरी वळवयकार, वळवय. तुमी तांकां वळखपा ना, गोंयचेच ते वय पेटी संगीत वाजोवपी बरे भजनी कलाकार. आनी तेन्ना तांकां अवॉर्ड बी तशें मेळनाशिल्लें. वय ताजे कडल्यान हांव गांवांत जी नाटकां जातालीं ती शिकलो. पूण जी एक्सपेरिमेंटल थिएटर आसा, मॉडर्न थिएटर, वय ताजे खातीर म्हाका जयदेव हटंगडी, आं जयदेव हटंगडी NSTचे स्टुडंट, आनी ते हातूंतलेच, कर्नाटकांतलेच, तांचे एक म्हयन्याचें नाट्य शिबीर हांवें एटेंड केलें. ओ आनी तातूंतल्यान नवीन प्रोग्रेसीव थिएटर वय तें म्हाका शिकपाक मेळ्ळें. वय. तुमी जयदेव हटंगडी नांव आयकलां? हांवें हट्टंगडी आयकलां, ती जी आसली ती. हय वय हय, वय वय तिचो वय फोटो. वय वय. म्हणजे तुमकां जे आमी आदींतावन आयिल्लें नाटक न्ही, प्रगतीपर नाटक, प्रोग्रेसीव आर्ट फॉर्म तुमकां लायक जालें. हय तुमी तुमचो गुरू म्हणून एक दोग तेग जाणांक हय हय. एक आसा. आनी एक हबीब तन्वीर जाणा तुमी? तन्वी. वय वय हांवें आयकलां, नांव आयकलां. वय वय तेय नॅशनल स्कूल ड्रामाचे आनी वय. इंटरनॅशनल फिगर. वय तांची फोक थिएटर पळय आशिल्ली न्ही, वय फोक बेस्ड ऑन फोक थिएटर, वय मिट्टी की गाडी, असली नाटकां पळय आशिल्लीं, चरंडा स्टोर, ती नाटकां पळोवपाची म्हाका चान्स मेळ्ळो. वय आनी एक म्हयनो वय 11 थिएटर पर्सन, यंग डायरेक्टर्स ऑफ ऑल इंडिया, एक दिल्ली आमचें शिबीर संगीत नाटक अकादमीन घेतिल्लें. ओहो. ताजे कडल्यान हांव खूब शिकलो. ओके. आनी ते हांव म्हजे एक गुरू मानता. वय कित्याक खास करून फोक थिएटर ते कर. हांवें बरें वय खुबशे नांव आयकलां तांचे. वय. आतां तुमी गोंयांत कोंकणी नाटक करतात, पूण थंय मराठी नाटक ही बारीच सुटसुडीत आसा न्ही, मराठी रंगभुमी. वय. तांच्या नाटकांनी तांच्या समाजाचें काळाचें वास्तव दर्शन आसता. बरोबर. हांवें
पयशेलो दोहांत आसलो थोडी वर्सां हांव एक 2-3 मराठी नाटक पळयले ते सांप्रदायिकच म्हूण येत म्हळ्यार व्हडले कांय सजेस्टीव तशें कांय न्ही पक्का आनी पूण तांच्यांत तें तांचें तें सादरपण आसलें म्हाका बरें लागलें. आतां तांच्या नाटकांचो कांय प्रभाव तुमचेर आसा? ना 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 त्या नाटकांचो प्रभाव ना. तांची आवडली म्हाका, आवडले प्रभाव काय ना. प्रभाव काय ना. गोंयांत जी नाटकां महाराष्ट्रांतल्यान पुण्यांतल्यान येतालीं ती सगळी टिकेटेड शो म्हणजे कमर्शियल म्हणजे तांचो प्रभाव म्हणजे ना. आवडटाली म्हाका, आवडटाली मात. पूण तुमी चड ह्या प्रोग्रेसीव रंगमंचार ह्या आमी नव्य रंगमंच म्हणटा. आनी एक म्हाका आवडीचो म्हणजे समूह नाट. समूह नाट्य म्हणजे मॉक प्ले. चडशे म्हज्या नाटकान मॉक प्ले आसता. हांव चिंता शबय शबय एक्झॅक्टली पुंडलीक नायकान हांव गोंया आयिल्लो त्या वेळार म्हाका दिसता खंयची कोंकणी परिशद त्या परिशदेक येताना पेडणे जालें तें. हांव आनी जाफराबाब सांगता आसलो आमी नाटक पळयलो. बरोबर तें बरोबर. आतां तुमी मस्त नामनेच्या थोड्या नाटकांचे लेखकांचे नाटक तुमी सादर केल्यात जशे बाब पुंडलीक नायक, विष्णू वाघ, हांवें आयकत दत्तराम बांबोळकर कजन अशें ताची नाटकां हांवें चडशीं केल्यात. वय आनी तशें आनी दुसऱ्यांचे नाटक तुमकां आतां त्या वेळार तुमी तें नाटक निर्देशन करतना तुमकां कितलें स्वातंत्र्य आसलें? हाव मच फ्रीडम यू हॅड? फूल फ्रीडम तुमचे. इवन पुंडलीक बाब रिहर्सल जाता तेन्ना पयले दिसा रिडींग करपाक येतालो, फर्स्ट रिडींग एंड लास्ट ताका वयल्यान सांगता हें कट करुया. ओके तो आयकतालो कारण तो सदां सांगतलो श्रीधर बाब नाटक आपणे संस्थेक दिवना, ग्रुपाक दिवना, हें नाटक दिलें तें तुका एज ए डायरेक्टर. सो दॅट मच दिस थिंग फ्रीडम वॉज देयर. एंड प्रॅक्टिकली लेखक अशें कितें तें नाटक डॉर्मंट स्टेजीन आसा. डायरेक्टर निर्देशक ताका जिवंत करता कळ्ळें तुमकां. आनी जिवंत कशें एकटो करना तो विथ द हेल्प ऑफ अदर टेक्निशियन्स, रंगशिल्पी आनी एक्टर्साच्या साह्यान तो ताका स्टेजीर प्रेक्षकाच्या पसंतीन आनी हाजेरीत तें ताका जिवन हाडटा. हांवें तें चिंतचें थोडे दिसा आदी चिंतालो हांव 1-2 नाटक बरयल्ले आसात पूण ते स्टेजीक पावनात. म्हळ्यार कोणी करतले मनीस मेळनात म्हणटना म्हाका दिसता की म्हणजे तें आर्ट वर्क केल्लें तें हाफ फिनिश्ड जालां म्हणून. तें फिनिश जायचें जाल्यार तें रंगमंचारच वचचें पडटा एज ए ड्रामा न्ही गे. आनी ते रंगमंचार वतना तो कोण निर्देशक आसा ताका आनी इल्लेशें मोल्ड करता आनी इल्लेशें रंग भरता. आतां तुमी बर्तोल्ड ब्रेख्ट म्हणटा ताच्या नाटकांचे तुमी बारीच प्रभावीत आसात म्हणून. प्रभावीत आसा म्हणजे ब्रेख्ट थेरी पळय एलिनेशन पावर तो कितें म्हणटा प्ले वॉट एवर प्ले यू हँडल it should give something to audience. It should be playful. It should be playful. म्हणटकच ऑडियन्स नाटक पळयतना रियलिस्टीक नाटक पळोवन जो तातूंत सामको गुंतून वता, फुली इनवॉल्व जाता, तसो जायनासतना ब्रेख्टाचे थेरी प्रमाणे तो मदीं मदीं ब्रेक हाडटा दुसरेंच कितें तरी. तें रिलेवंट स्टोरीक नाच जे आमच्या इंडियन फोक थिएटरान आसा, कागरान आसा, मदींच कॉमेडी येता, ब्रेक करता तो. आपूण पळय म्हणजे तुमी खरें लायफ पळयना हें नाटक मेक बिलीव म्हणजे तसो ब्रेक कर. ही ब्रेख्टियन मूळ थियरी ताजें बाकी खूब आसा म्हणटकच ताजे 3 पेन ऑपेरा ते तुमी बारीच ते कोंकणीन करून ताजे मोर देन 75 शोज ऑल ओव्हर इंडिया जाले. तुमी केल्यात इवन नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाले आनी ते कला अकादमीचे रिपर्टूय कंपनी खातीर केल्ले. हालीं परतून दुसरे आमचे कला अकादमीचे थिएटर आर्ट्स आसा पळय तांचे खातीर परतून केला रिवायव दुसरे आर्टिस्ट. इट वॉज 100% सक्सेसफूल आनी पीपल एन्जॉय. तातूंत कातरां आसा आनी मल्टीलिंग्वल. इट इज नॉट ओनली कोंकणी. आतां ते तसलें नाटक भायलें नाटक तुमी अनुवादीत म्हणना हांव ट्रान्सलेशन करता. आतां तुमी ते स्टेजीर हाडटाना आय मीन रंगमंचार हाडटाना
ते सगळे कॉस्ट्यूम वगैरे सगळे तुम्ही बदलतात. हय हय त्या मनशांक ते दिसता गोंयचे हे मातयेंतलें नाटक. गोंयच्या मातयेच्या मनशांचे नाटक ते ब्रेकटान ओरिजिनल बरोवं, हय. पूण अनुसर्जन करतना हय. प्ले करतना ते सादर करतना तें गोंयचेच नाटक हे मातयेंतलें अशें दिसता. हय. म्हणूनच तें कोंकणी नाटक, कोंकणी नाटक. आमचें नाटक हें मुळांतलें नाटक. वय हय. वय तशी जाय जाय. म्हणजे आमी बायले नाटक घेतात. तसो हांवें शेक्सपियरचें हॅमलेट हांवें ट्रान्सलेट केलें. वय ताका कंप्लीट लोकल फ्लेवर इन्क्लुडींग ड्रेस. आनी तुमकां दिसतलें आमच्या कदंब काळांत जेन्ना कदंब राज्य करताले गोंयांत, वय ते कॅरेक्टर थंय दोळ्या मुखार लोकांक दिसतालो. वय 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 आतां तुमकां तुवें मस्तदानाचें नाटक केलां. तुमकां चड आवडलेलो लेखक चड म्हळ्यार तुमी नाटक काय लेखक? नाटक लेखक वय पळय हो लेखक आवडलो म्हणलो तें आतां दिसता म्हाका. पळय एक तुमकां समज तुमगेर थंय भुरगीं 4-5 जाणां आसा, वय व्हडलोच तुका बरो धाकटो बरो असो म्हणूंक शकना, सगळे बरेच. बरेंच वय पूण तातूंत म्हाका यू आर अनंत मुर्तीचें नाटक न्ही, वय संस्कार म्हणून ताची कादंबरी ताचे वयल्यान वय ते दत्तराम बांबोळकरान ताचें नाटक केलें. नाटक केलं. ते तातूंतल्यान वय. म्हाका तें चड आवडलें. वय. अगेन इट वॉज नॉट व्हेरी मच फोक थिएटर, वय बट ब्राह्मण पळय लोक आसा वय वय तातूंत हें सीन दाखयल्या ते एक्सप्लॉयटेशन कसं जाता. वय तुम्ही आता युवारानंत म्हणटा तुम्ही तुम्ही सांगितलं ऐकलं हांवें संस्कार. गिरीश कार्नाडाचें नाटक Exactly. तुम्ही करूंक सोदतात. हय हय तुम्ही केलें ताचें नाटक? तांचें नाटक करून हांवें ट्रान्सक्रिएशन करपाक घेतिल्लें, पूण तें उरलें म्हागेलें. उरलें न्ही. करना. ताणी हांगा म्हाका दिसता कन्नड गिरीश कर्नाडाचो म्हजेर खूब इन्फ्लुयन्स आसा, कारण ते नाटकां करताले ते कशें बरयताले ते फोक फोक कल्चर दाखयताले, वय म्युजीक म्युजीक गाय म्युजीक तशें, वय आनी फॅन्टसी आसताले ताचेर. वय 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 आनी म्हाका दिसता आमच्या कन्नड रंगभुमी ती ताणींच ती कशी ती त्या दाळा ताणी आनी कोणें ती बदलावण हाडली की आमी आतां तें मिक्स करून नव्या आमी म्हणटा. कारणता वय बी.वी. हय बी.वी. कारंत ताणी तें स्कूल नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तेंपरांनी खंय तें हांगा भोपाळांत ताणी खूब काम केलें ताणें. वय वय ताजोय प्रभाव म्हजेर आसा. वय वय म्हण तस गोंयच्या नाटकिस्तांचो आनी कन्नडा नाटकिस्तांचो आनी सगळ्यांचो प्रभाव आसता. म्हणटकीर आनी एक सांग तुमकां, गोंयकारपण नाटकान दिसपाकूच जाय, पूण माय मेन मोटो इज ब्रिंग इंडियननेस, भारतीयत्व हाडपा जाय तातूंत. कळ्ळें तुका, खंयच्याय लँग्वेजीन कर तूं करत पूण भारतीयपण आसूंक जाय आमच्या मातयेचो. हांव म्हणटा हय तुमी म्हणटा. आतां एक्सपेरिमेंटेशन म्हणटा आमी कितें न्ही नवेपणाचें तें तुमचें खाशेलेपण म्हाका दिसता. तुमी मस्त हातूंत तें एक्सपेरिमेंट आनी हाका हर कला प्रकारांनी जाणवाई आसची गरज आसता. म्हळ्यार तुमकां दुसरे कला प्रकारी तुमकां ताची हें सांग न्ही. म्हणटकीर हांव सांग न्ही, पेंटींग पळय चित्रकला आसा, वय वय ताका लागून म्हजें नाटक चड प्रभावी पडलें. कारण आनी एक सांग तुमकां, खंयचोय नाटकाच्या ग्रुपान एक चित्रकार तर आसत, मे नॉट बी डायरेक्टर रायटर जावं बेश्टो नेपथ्य करपाक तो असता काय नाटकाक मुनशी येता. आनी आमचे कडेन उदाहरणां आसात. आमचे पळय आतां मुंबय जे स्कुला फाटल्यान तुगेलो केंकरे, दामू केंकरे, मागीर अशीं जायतीं नांवां आसात जे चित्रकार आशिल्ले, ती नाटकां चड प्रभावी जावपाक. आतां हांव ताका साथस, कित्याक म्हळ्यार हांव मुळान चित्रकलाकार. हांव पेंटिंग्स करतालो. व्हेरी गूड. हय कंपोजिशन्स करतालो, पोर्ट्रेट्स करतालो, सगळें करतालो. त्या खातीर ते तुमच्या नाटकान ते दिसता. देखून हांव कितें सांगतालो दुसऱ्यांक की आमी जे विज्युअलायज करता ते आमकां थंय पळय म्हणून आमकां हांगा दिसता. एक्झॅक्टली. सगळी स्टेज पाटींत हांव कोण एकलो प्रेक्षक पळयता ताका कशी ती स्टेज दिसता ते आमच्या मती भितर सगळे लायव्ह पिक्चर दिसता. देखून आमकां ते जागे नाटकाक आनी कितें म्हणटा न्हू, एक पेंटींग आसता पळय ते आसता फ्रेमींग, वय वय आनी ते स्टॅटीक आसता, इज नॉट मुवेबल. पूण तुमी रंगमंच कॅनवस म्हूण घेता, कॅनवास तातूंत फक्त मुवमेंट आसा. वय वय
कळ्ळें वय हे खूब जाण विसरतात वय वय पूण मुवमेंट आसता तें कंपोजिशन आसा कंपोजिशन all elements of design art and all principles of design art exist in the स्टेज yeah. ते असल्यार आणखी ते बरो आमकां बरें जाता नाटकान वय फोटो फ्लो आसता पोर्ट्रेट करपा जाय वय आमी एका सायडीक लायट घालता पळय वय वय मोनालिसा पेंटींग बी तशेंच हातूंत लायट लायट कलर घालून वय लायट एंड शेड दाखयता वय सो ऑल दोज प्रिंसिपल्स ऑफ डिझायन आर्ट आर एक्झिस्टिंग इन ड्रामा हांव म्हणटालो की सत्यजीत रे ही वॉज ए व्हेरी ग्रेट आर्टिस्ट ताचे फोटोग्राफर एवरीथींग आनी ताचे ते फिल्म पळयल्यार शतरंज के खिलाडी पळयल्यार हर एक शॉट पेंटींग ना न्ही इज अ पेंटींग परफेक्ट पेंटींग तशी आसले सो आय विश सम डे आय कूड डू दॅट म्हणून तशें चिंतालो पूण जालें आतां म्हणजे हय आनी तुमी आतां गोंयच्या नाटकांनी तुमी कसली बदलावण तुमी जर हाडल्या तुमी सांगूंक शकता म्हणजे तुमच्या प्रकार तुमी कितें चेंजीस हाडल्यात तेच सांगलें न्ही हांवें नाटक जें चिल्ड्रन थिएटर केलें वय व्हडल्यांची वय. नाटकली अंतरुत्व वय. संस्थे तर्फे नागेश महालक्ष्मी संस्थे तर्फे ताजे निमित्त जालें कला अकादमीचें वय कंपिटिशन वय. लकिली इन गोवा देर इज स्टेट कंपिटिशन इन फॉर तियात्र मराठी प्ले कोंकणी प्ले अँड फॉर कॉलेज अँड चिल्ड्रन्स वय ते एक प्लस पॉयंट कला अकादमीन आमकां दिलो म्हणटकच थंय हांवें वदो सांगलें तशें मे बी आय एम रिपिटींग थंय हांवें फोक हाडलो भुरग्यां कडेन घुमटां दिलीं घुमटा दिली भुरग्यां कडेन कलर दिले वय कितें आनी तांकां तशेंच व्हडल्या कडेन दिलें आनी तातूंत रायट फ्रॉम शेनिल्ले गांव जे दत्तराम बांबोळकरान तातूंत फोक हाडले वय गोंयचे लोक ते दिसपा लागले आरे ऑडियन्साक दिसपा लागले हे आमचे मरे आमचे पयलींचे लोक जाणटेले म्हणजे आमचेच चित्र आमी पळयतात म्हणजे आमी आर्ट म्हणजे लायफाचे पडबी म्हणटा पळय पडवे वय रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ तें रिफ्लेक्शन लोकांक दिसलें आनी तेंच जाय आशिल्लें तें जायनाशिल्लें जायनाशिल्लें मराठी नाटकान आमच्या गोंयचें तें जालें ना जालें ना तें हांवें हाडपाचो प्रयत्न केलो तो आमी बदलाव काय तो आय डोंट नो आनी आय डोंट क्लेम दॅट आय ओनली हॅज डन दी पूण हे बदलावण केल्यार इल्लेशे प्रोग्राम आमी दोनी जातात चानयेचो वांटो वय हांवें हाडलो तो वय हाडपाचो प्रयत्न केलो वय आनी लोक म्हणटात सक्सेसफूल क्रिटीक म्हणटात सक्सेसफूल जालो वय हय वय पूण एकदां हांवें नाटक सुरू करतकच फाटल्यान वळोवन पळोवना हांव फुडें 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 वचत रावलो वय आनी तशें तुमचे वय तुमचे नंबर ऑफ तुमचे हे आसा न्ही व्हडले आसा की फावंडर प्रेसिडेंट कोंकणी संगीत नाटक अकादेमी आसात डायरेक्टेड मोर दॅन 40 फूल लेंथ प्लेज हय फूल लेंथ वय वय आनी 2-3 वरांचे वय बिसायड दॅट चिल्ड्रन्स प्ले वय आनी प्रोडक्शन ऑफ ओवर 35 चिल्ड्रन्स प्ले तुमचे कॅनवस व्हडल्या सगळे बराबर शॉर्ट प्लेस वय लायक मोनोकोटो तांची फिल्म बी केलें वय वय तुमी मरनाकाटो म्हणटा उडास आयलो म्हाका हांवें पयलें हांव प्रभावीत जाल्लो गोंयचें एक नाटक रेडिओर मरनाकाटो आयकून पुंडलीक बाब नायक सो हांवें तो रेडिओ कोणें आयकून आनी हांव फकत मोगार पडलो ते रेडिओ नाटकांच्या तोच नाटक कितले पड मागीर ती स्टायल आसा तें मागीर हांवें कॉलेजीन केलें आनी कॉलेजीन ते नाटकाक सगळीं फर्स्ट प्रायज मेळ्ळी वय आनी म्हाका बेस्ट एक्टर मेळ्ळें ते इंटर कॉलेजींत वय म्हणटकच इट इज 1976 सुमार आनी दॅट वॉज माय दीस एंड दॅट टायम तें शिबीर जाल्लें वय कोणाचें जयदेव हॉटेल तातूंतल्यान म्हाका तें हें मेळ्ळें कशें नवीन एक्टींग करप वय वय सो वय म्हणटा तसं बरेचसे आपूण थोडे उडास काडटाना न्ही खुशी जाता आतां तुमी तुमी म्हळें तुमकां एक्टिंगांनी प्रायज तुमकां एक्टिंग पसंद या डिरेक्शन पसंद ना बेजिकली हांव एक्टर वय पूण कितें जावपा लागलें आमचे कडेन ग्रुपान बाकीचे टॅक्निकल गजाली पळोवपी नेपथ्य लायट करपी कोण ना जालें म्हणटकच हांव एक्टर म्हणून कडेन केलो आनी हांव सामकें मानपी जो एक्टींग करता ताणें डायरेक्ट जें नाटक करता डायरेक्ट ताणें एक्टींग करप ना ओहो तें सक्सेसफूल जायना लेखक आसा ताणें एक्टींग करप ना ताणें नाटकूय डायरेक्ट करप अशें म्हजें मत आनी म्हजें अनुभव तयार जाला म्हणटकच हांव डायरेक्टर म्हणून चड फुडें गेलो लोक म्हाका
एक्टरा पेक्षा डायरेक्टर पूण हांव एका डायरेक्टर म्हणून लोकून आनी जे थोडे जाण हांव चित्रकार करतात म्हणून जाणा नाटक करता म्हणून आतां सगळे जाणा म्हणून ते म्हाका प्रकाश थळी म्हणटा पळय एक मोठो डायरेक्टर ताणें म्हाका रंगकर्मी आनी पुंडलीक भावान रंगकर्मी हें नांव दवरलें. तुम्ही सारके रंगकर. आता तुम्ही म्हणतात चित्रकार म्हणून तुम्ही सुमार 1000 पुस्तकांचे मुखचित्र केलं. पेंटिंग पळयलें आतां वय पूण एबस्ट्रॅक्ट. आय एम ए रियलिस्टीक आर्टिस्ट. तुमचे एबस्ट्रॅक्ट आसा पूण जाल्यार क्वायट इंटरेस्टींग म्हणटा आमी. तुमी तितली पेंटिंग्स केल्या आनी व्हडली पेंटिंग्स करून मागीर ताचे तुमचे मुखचित्र. आनी म्हगेलो आनी एक प्लस पॉयंट कितें म्हजें नेक्स्ट जनरेशन म्हजो चलो आज नाटकां डायरेक्ट करता. वय पेंटिंग्स करता. चली तर तुमी ते एक्ट्रेस म्हणून फुडें म्हजें सगळें बालनाट्यान तें पयलीं आशिल्लें तें आतां आपूण नाटकां बरोवपाक लागलें. अनंत अलियास कला नाट बांबोलकर तुमचो पूत. मागीर तशें डॉक्टर तन्वी बांबोलकर आज आशिल्ले ते. वय सो सगळे तुमकां खुशीच जाय जे की तुमचे जावन. आनी म्हगेली मिसेस पळय गीता बांबोळकर ती डी दलाल पळय म्हणून आसा फामाद चित्रकार तांगेली पुतणी. ओहो या न्ही शी इज हेल्पिंग मी फॉर कॉस्ट्यूम डिझायनींग एंड ऑल बॅक स्टेज सगळे तुमच्या फॅमिली. आनी म्हगेलें आतां हें आसा पळय सून गौतमी हेदे बांबोळकर शी इज फेमस क्लासिकल सिंगर. या इवन शी गॉट this state award for playback singer for film. सो तुम्ही एक संतृप्त मनीस आमी म्हणटा यू कॅन. पूण आणखी जावंक आसा तुमचे तान. वय आतां ल्हान भुरग्यांचे नाटक तांची रंगमाची तुम्ही मस्त काम केलां. कितें थोडे तरी आमकां सांगूं येता तुमकां. ल्हान भुरग्याचो पळय हें आसता रंगमंच. तो जसो आमी क्रिकेटच्या ग्रावंडार जावं फुटबॉलच्या ग्रावंडार भुरगे खेळटात तसो तो खेळ आसपाक जाय. थंय आमी जाणट्यांनी वडिलांनी इंटरफियर जावपाक ना. केन्ना केन्ना तेच प्रेक्षक आसपाक जाय आनी तांकां जज करपाक येना. आनी डोंट कंपेर देर वर्क मे बी पेंटिंग विथ एल्डर्स. ओके तशें भुरग्यांचेच म्हणून पळोवप कारण तांगेले मनोविश्व वेगळे आसता. तांचें थिंकींग वेगळें आसता. बाल भवन कितें तुमी. हांव सांगता बाल भवन म्हणजे कांय न्ही. बाल भवन ही संकल्पना दिल्लीची नॅशनल बाल भवन आसा जें भुरग्यां खातीर ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट खातीर डेवलप करता. बाल भवन केंद्र म्हणून बाल भवन हांगा आसा आमचें पणजे आसा. इट इज ऑटोनॉमस बॉडी पुणून ताजेर आयदर एज्युकेशन डिपार्टमेंट तांकां फंडींग बी करता. अशें प्रत्येक बॉम्बे सुद्दां आसा. आनी बाल भवनचे अवॉर्ड दर वर्सा भुरग्यां खातीर दिता इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट. पूण बाल भवनच्या एग्जिक्युटीव कमिटीचेर हांव सादारण 15 वर्सां आशिल्लो आनी ती मिसेस विजया देवी राणे चेअरपर्सन आसली. म्हणटकच थंय म्हाका फूल फ्रिडम आशिल्लें. थंय हांवें कशें केलें बालनाट्य डेवलप करपाक स्कीम केली. म्हणजे म्हाका करपाक तें कितें एक स्कीम अशी केली की भुरग्यांचे जे लेसन आसतात मे बी इंग्लीश हिंदी कोंकणी ऑर सायन्स ड्रामा ऑर फ्रॉम हिस्ट्री तातूंतल्यान तुमी स्क्रिप्ट तयार करात. दुसरे लेखक सोदपाक वचनाकात आनी ताजी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन अशें करप. ओके खंयचे बालभवनांतली आमची बालभवन केंद्र प्रत्येक तालुक्यान आशिल्लीं. ताका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. नवी स्क्रिप्ट बरोवन जाली. म्हणजे ते हरशीं इनचार्ज ऑफ बालभवन कोण पेटी शिकयता कोण डान्स शिकयता तांकां स्कोप मेळ्ळो. ती स्कीम बरी हें जाली आनी तातूंत बालभवन चळवळ पळय आसा न्ही हाजी चिल्ड्रन थिएटर बालनाट ती आनी उफाळून येयली. आतांय ती चालू आसा. कांय कमी आसा कांय प्रमाणान आसा. तुमी तातूंत आणकी फूल. हय आनी एक म्हाका अभिमाना गजाल दिसता कितें जे म्हजे स्कुलान ते 8वेक 9वेक 10वेक आशिल्ले भुरगे ते आज डायरेक्टर जाल्या ते लेखक आनी ते प्रोफेशनल स्टेजार चलयता. दॅट इज रियली प्राउड आनी दॅट इज बिगेस्ट अवॉर्ड दॅन एनी अवॉर्ड. तुमकां मस्त अवॉर्ड मेळ्ळा. हांव आतां सांगूंक वचना त्या अवॉर्ड
सी अवॉर्ड ऑफ अवॉर्ड टेम्पररी रिलीफ. आनी हांव तुमकां सांगता अवॉर्ड दोळ्या मुखार दवरून काम करप ना, अवॉर्ड तुमच्या पांया कडेन येवपा जाय. कळ्ळें तुमकां? तुमी एप्लाय बी करप ना, येतले. आतां तुमी गोंयचें नाटक राष्ट्रीय थळार. आनी तेच सांगता तुमकां ह्याच निमतान रियल आर्टिस्ट शूड डू आर्ट फॉर आर्ट सेक. कले खातीर कला, जिवना खातीर कला जायच, नाल्यार पोट कशें भरतलो. म्हणटकच बोथ दीस should have a balance both art for art's sake and art for living go together. नाल्यार पोट कशें भरतलो. थोडे जाण बेश्टे आर्ट असे काय करतात आनी खंय तरी उपाशी पडोवपाक म्हाका तशें जावपाक डेस्परेट. सो तुम्ही आता गोंयचे नाटक राष्ट्रीय थळार व्हरून गेल्यात. नाटक उत्सव आणि इतर भाशेच्या उसल्या नाटकाच्या मुखार तुमचे कोंकणी नाटक तुम्ही सादर केल्यात. हय, आमी म्हणजे हिंदी या दुसरे व्हडले व्हडले नाटक. तुमकां कसलो अनुभव मेळ्ळो थंय? थंय वचत कितें आसता, थंयचो ऑडियन्सान कोंकणी पयलीं आयकली नासता. परिक्रमा हें नाटक हांगा जालें, मदुराय जालें. मदुरायच्या लोकांक हिंदीच कमी कळटा ऑडियन्सा, पूण हें कळ्ळें कारण तें विज्युअल आशिल्लें कारणान. आनी हांवें आनी कितें केलें, प्रत्येक सीन वायज सिनॉप्सीस तांकां दिल्लें हांवें. सिनॉप्सीस दिल्ली तुमी. आनी तुमकां सांगलें तशें थिएटर हॅज इट्स ओन लँग्वेज, थेट्रिकल लँग्वेज. नाट्य भाशा म्हणून वेगळी आसता, ती थेट्रिकल लँग्वेज आशिल्ल्यान तांकां सीन सगळो कळटालो कितें जालो तो. म्हणटकच तांणी बाकी कडेन उबे रावन एप्लावज दितात. थंय तांणी कितें केलें, सगळें उबे रावन भारत माता की जय, वंदे मातरम, कारण देशाचे परिक्रमा आशिल्ले. ताजे वयल्यान तांकां तें अपील जालें. आतां आखेर करच्या पयलें तुमच्या नाटकांनी त्यो मातयेचो वास आसलो आनी नव्य रंग प्रकारा वयली तुमी उलयल्यात की रंग प्रकार कसलोय जावं तो मातयेचो वास. महात्मा गांधीन एक किस्सा जाणा, वेगवेगळ्या संस्कृतायेचें वारें तुमच्या खिडकींतल्यान जनेलांतल्यान स्वैरपणान भितर आपल्या घरांत येवन पुणून त्या वाऱ्याच्या नेटार तूं पडूंक जायना. लेट winds of all culture flow in as freely as possible, but I don't want to be blown away by any. केदो थॉट पळय, सेम प्रिंसिपल हांव महात्मा गांधीचो लक्षांत घेता. म्हणजे हांव सगळे संस्कृतायेचे आपणायता, पूण म्हजे रूट्स आसा ते हांव कोसळपाक दिना. आनी कोंकणी भाशेची हीच गरज आसा. सगळे जाणां तेच आतां परिशदेक आमी मानतात. जर आमची नाटकांतल्यान जावं, कादंबरींतल्यान जावं, लोककलेंतल्यान जावं, कित्यांतल्यान जावं, सगळ्या आर्ट फॉर्मांतल्यान आमची मुळां आमी घट करपा जाय. दोतोर सांगलां दॅट इज इंडियननेस, भारतीयत्व. आनी तेच माणुसकी, मनीसपण इम्पॉर्टंट हा तें सांगता. मनशापण जाय. सगळ्या नाटकांतल्यान खंयची आयदर इट इज कॉमेडी, ट्रेजेडी, माणुसकी इम्पॉर्टंट. शेक्सपियरान तेच सांगलां, ब्रेख्तान तेच सांगलां. आतां आमी आखेर करतना तुमी आत्तां म्हळें की सगळे भारतीयपण आमच्या नाटकांनी आसूंक जाय, आमचे हे आसूंक. आमी जे आसा हांगासर हें आसा तशेंच पातयल्ल्या बस्ती वामनशुण्याची कर्मभुमी, ताचे भितर आसा ही लायव्ह स्टोरी. तांची आशा आसली की आमचें नाटक आमी 4 प्रांतांचे, जशें गोंयचे, मंगळूरचे, मुंबय महाराष्ट्रांतावन, तशें केरळांतावन आमी सांगाता मेळोन एक फेस्टिवल करचें आनी आमचें नाटक करचें. 4 प्रांतांचे दुसरे नाटक करचें आनी ताची वळख त्या जाग्यार दिवची. जशें आमी हांगा कोडयाळांत केलो तुमचो नाटक प्रेम जागोर केलो, म्हजो नाटक केलो. केरळांतावन एक नाटक केलो, मुंबयतावन आमच्यो डॉक्टर शेणे तांचो नाटक केलो. ताचे उपरांत आमी गोंयां आयल्या. गोंयांत एक महोत्सव केलो, बारिसापूर बायन जाल्लो. तुमी मस्त काम केलें थंय. आनी तुमचो एक नाटक आमचो हांगा तावन ओंकार मेस्त्री नाटक आनी परतून केरळाचो नाटक, परतून मुंबयचो नाटक. ताचे उपरांत तें बंदच पडलें. सो म्हाका दिसता तुमी आमी मेळोन बस्ती मांवाचें सोपान मुखार व्हरूंक जाय. म्हणटस आतां तुमी इतलें पुरो काम केलें, आमी जाणा आमचे दोगांचे केस पिकल्यात आमची, पूण मुखार कितें करूंक आशेतात? आमचे
केस जरी पिकल्यात आमचें मन आनी मायंड यंग आसा, तरूण आसा. हें फुडें सांगतना पयलीं हांव ह्याच निमतान बस्ती मामाचो उगडास करता आनी तांकां हांगच्यानूच नमन करता. बस्ती माम आमी गेले गेले म्हणटात ते वचूनात. जंय जंय कोंकणी मनीस आसात आनी ज्यांनी बस्ती मामाचें नांव आयकलां तांचे मदीं ते आसात. प्रत्यक्ष रुपान तांचे कार्यान ते आसात. ह्या शक्ती हातून ते शक्ती जावन आसात. कळ्ळें तुमकां? आज पळयात तुमी सगळ्या परिशदे निमतान सगळ्या बस्ती माम कितले नांव आयलां तें. जशें देवाचें नांव विठ्ठल विठ्ठल म्हणटात, जेजस जेजस म्हणटात, मॅरी मॅरी म्हणटात, बरोबर, आमेन म्हणटात, तशें जाता. सो बस्ती मामालें सपन पूर्ण जातलें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. आनी आमकां आतां नवीन अध्यक्ष हाजे मेळिल्ले आसा त्याचे वर्ल्ड कोंकणी नंदगोपाल ते म्हाका आयज तांचे उलयना ताजे वयल्यान तरी कळ्ळां, तांच्या बॉडी लँग्वेजी वयल्यान ते पुनूय नाटकान लक्ष घालतले. स्लोली जातले. बाकीचे कमिटी मेंबर्स बरे आसात म्हणून म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. ते शिवाय ते आतां पोरूच्यान ताणें आनी एक सुरू केलां की हांकां अवॉर्ड दिवपाचो, नाटका खातीर योगदान दी तांकां लायफ बस्तीच्या नांवान लास्ट अचिवमेंट म्हणटकच ना बस्ती मामाच्या नांवान न्ही तो आमच्यात ते तांच्या नांवान दिता. ही एक बरी करता की थिएटर पर्सन आसता तो डायरेक्टर जावन नाल्यार रायटर तांकां प्रोत्साहन मेळटा, एक्टरा प्रोत्साहन मेळटा म्हणटकच तांचें सपन चालूच उरतालें. आनी मदीं तें बंद उरलें तें तातूंत कांय राजकारण बी ना. कोवीड 2 वर्सां आयलें पूण तें उरलें म्हणटकच कोचीची हें जातलें कितें. सो आमी तेंचो आशो आनी उदोळात हेमाबाईन सांगलां की नव्या तरूण पिढी कडेन सगळें दिवपाक आमी मार्गदर्शन करपाचें. तांचे कडेन जायना जाल्यार आमी आसात पूण नवे पिळगेक एक 60% ते आसल्यार आमी 40% रावपाचें कितें. सो जातलें. बरें, आज आमी उलोवचें जाल्यार आनीक 1-2 वरां बसून अशेंच गजाली करून नाटक अशें आसा ताजी गजाली रातीचे राती स्वप्न. सो तुमी आज हांगासर आयल्यात, तुमच्या लागीं उलोवन भारी खुशी जाली. आमची वळख थोड्याच वर्सांची पूण आमचे मदें एक तो नातो जाला आनी आज तुमी आयल्यात. आमच्या सवालांक आमी एक गजाली केल्यो, सवालां जापी गजाली केल्यो. तुमकां विश्व कोंकणी लायव्ह स्ट्रीम स्टुडिओच्या तर्फेन हांच्या सर्व प्रायोजकांच्या तर्फेन तुमकां मस्त मस्त देव बरें करूं म्हणटा. त्या निमतान हांवूय सांगता हो ही पळय नवीन स्ट्रीम लायव्ह स्ट्रीम केल्या ह्या स्टुडिओन रिकॉर्ड करपाक एक बरी योजना, हो एक बरो प्रोजेक्ट. हो तसोच आनी फुडें चालू उरचो आनी नवे नवे नाट्यकर्मी वेगवेगळ्या नाट्यकर्मी न्ही वेगवेगळ्या कला क्षेत्रांत काम करपी साहित्यिकांचे मुलाखती तुमच्या आर्टिजान उरच्यो आनी त्यो उरतल्यो अशें म्हणून म्हाकाय तुमी ही आयोजकांनी संद दिली आनी तुमी बरे प्रस्न विचारून म्हजे मदीं कितें आशिल्लें खतखत्तालें तें खूब तेंपान उक्ती करपाक संद दिली. हाजे खातीर हांव तुमच्या मना पासून उपकार मानता. सगळ्यांक पळयतल्यांक श्रोत्यांक अभिवादन आनी देव बरें. देव बरें.